येसो न्हू जावंक जाय आमचें जिवीत तें देवाचें उतर जें जावन आसा खडप खडपाची माती म्हणिना देवाचें उतर जावन आसा एक खडप येसो न्हू इट्स अ फावंडेशन इट्स अ रॉक त्या घरार जें स्ट्रॉंग फावंडेशन जें देवाचें उतर आसा तेजेर जावन दी आमचें हें घर आमचें जिवीत बांदलेलें हालेलुया सो बितायन देवान आमकां फर्स्ट दिसा तावन आतां पर्यंत हें देवाचें उतर आमकां शिकोवप दिलें आमी जायते पावटी हें सोवर इन द सीड आयकलां पूण जितले पावटी आयकता तितले पावटी आमकां ताचो डीप आनी गुंडायेक आमकां देव घेवन वता एक जर्नी कशी आमची जाता येसो न्हू आतां ह्या म्हयन्यांत आमी इतलें शिकल्या मे बी नेक्स्ट मंथ देवाक जाय जाल्यार देव आमकां परत्यान सेम टॉपीक शिकयता आनीक गुंडायेक घेवन वता खोल आर यू अंडरस्टँडींग सो हे उतर आमी समजुया कसलें उतर आमी देवाचें स्क्रिप्चर आमी घेता ओके आतां हें देवाचें उतर आमी घेता एक सर्टन प्रॉब्लमांक ओके ओके आनी मागीर आमी परत्यान तें रिपीट करता परत्यान आमी तें कन्फेस करून आसता ओके आतां एक सिट्युएशनान आमची सुटका जाली समजुया मुखार पावून आमकां व्हडलें सिट्युएशन जालें व्हडलें तुफान आयलें स्ट्रॉंग तुफान आयलें तेन्ना लोकांले म्हणूंक जाता हें स्ट्रॉंग तुफानाक काम जावचें ना हें उतर म्हणूंक जाता ना जायते फाटी आमी म्हणटा तें स्क्रिप्चर आमी म्हणलां आतां न्यू मातशें स्ट्रॉंग सांग एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज स्ट्रॉंग इज लिवींग एंड एक्टीव हॅज द एबिलिटी टू ब्रिंग द रिजल्ट इन आर लायफ जे पर्यंत आमी तें आमच्या लायफान लायक हाव वी टेक दॅट वर्ड कन्सिडर दॅट वर्ड एंड अलाव द वर्ड ऑफ गॉड द रिजल्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड टू मॅनिफेस्ट इन आर लायफ हालेलुया जायते आमी शिकल्या आतां आमी तयारी करुया आनी समजुया चवथे तरेची जमीन कशी पूण हें तुमकां स्क्रिप्चर हांव दाखोवंक सोदतां एंड ही सेड अन टू देम हें पापा आमकां शिकयतलो टेक हीड वॉट यू हियर with what measure you hear it shall be measured to you and unto you that hear shall more be given आमी हे स्क्रिप्चरांसान इल्लेशें समजून घेवया आमी चत्राय दवरूंक जाय आमी कितें आयकता हालेलुया बिरान तेचें आयकलें आनी ताका आमच्या काळजान जागो दिलो खालें जावंक आसा आं थीर उबें रावंक जाता हां तुफानान आमी पळयलां पेद्रू आनी शीस सगळे बोटांत आसले तांच्या वड्यांत आसले म्हणटा त्या टायमार जेजू सुस्त कित्याचेर न्हिदिल्लो पिलो घेवन न्हिदिल्लो बायबल सांगता सुस्त न्हिदला कित्याक सुस्त न्हिदला ताच्या भितर कंत ना हुस्कें ना वारी ना भिरांत ना कित्याक खालें आसा भितर भावार्थ आसा द रिटन वर्ड ऑफ गॉड हांव भावार्थ कसो येता हां देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन भावार्थ जेजू ल्हान तावन एक्सपर्ट आसलो स्क्रिप्चरांत येसो न्हू 12 वर्साचो पिरायेचो तावन तो ताका खूब गोडी आसली देवाच्या मंदिरांत रावून तांच्या सवें आपली जाणवाय उलोवंक तो ल्हान तावन ताका देवाच्या उतराचो मोग आशिल्लो हालेलुया आनी तो देवाचें उतर शिंकून आसलो कशें ताच्या हातान बूक येता तो आयजाया बूक ओपन करता हो बूक ओपन करता हो स्क्रिप्चर सांगता तो स्क्रिप्चर सांगता कशें सांगता कित्याक हें उतर ताच्या काळजान बरयल्लें आसा हालेलुया काळजान रिगलेलें आसा ताच्या काळजान देवाचें उतर आनी त्या वेळार तें उतर घेवनूच तो आपलें दर एक पावल तो मुखार घालतालो त्या उतरा सांगता हालेलुया आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां उतरी येता परिस्थिती पळयता आमी कशें जाता देव जेजू जेजू मास्टर खंय आसा तूं तुका आमचें कांय पडून वचूंक ना शिसांनी कालें केलें गुरुजी मास्टर मिस्त्री आमी गुरुजी म्हणटा मिस्त्री ओके यू ऑल से दॅट मास्टर आय यू नॉट केअर फॉर अस तुका आमचें खंत ना पळय आमी बुडटा मरता उदक भरलें बोटान जेजू सुसेगाद कित्याक बोटान बसच्या आदी ताणें कालें सांगलें लेट अस गो टू द अदर सायड आतां ताणें तें उतर उलयलां अदर सायड बाबार्थ खंय आसा हांव पावतांच अदर सायड येसो न्हू आमकां देवाचें उतर 1 Peter 2:24 कालें सांगता जेजूच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या मातशें दूख वाडली भितर कालें येता खालें जालां काय कित्याक दूख बंद जायना काय 2 दिसां तो हांव म्हणत आसा चेंजीस जावना खालें जालें काय उतर काम करिना म्हजो कितें गुन्यांव जालो काय गुन्यांव आमचो कसो भावार्थान आमी आलता आनी दोलता सो आमी आमकांच ब्लेम करूंक जाता भावार्थ ना म्हणल्यार हांवें कालें चूक केलां चूक करूं ना उतर चड आयकूना कित्याक भावार्थ कसो येता उतर आयकून आतां तुमचो भावार्थ वाडटा हे शिकोवणेचेर सोवर इन द सीड येसो न्हू कसो तुमी कान दिवन तुमचें मन दिवन चीत दिवन तुमी हें उतर आयकता तितलो तुमचो भावार्थ
वाडटा आनी तुमकां कसलें दिसता ओ नाव आय गॉट द की आतां म्हाका समजून आयलें कश्यो दुसऱ्यो वस्तू म्हज्या काळजान फास्ट ग्रो जाता आनी उतर चेंपून उरता येसो न्हू कशें तें इमोशन्स कंट्रोल करूंक लागता येसो न्हू कोणें कालें सांगलें तें काळजान दूख घेवन तें वाडूंक लागता येसो न्हू आनी हें जेन्ना फास्ट वाडूंक लागता तेन्ना हें बी जें आमच्या काळजान जें मातयेर बरें मातयेर आमी घेतलां तें कांटे कुंटे सगळें तें बी दामून चेंपून फळ येवंक ताका दिना हालेलुया आतां ही शिकवण जावचे आदीं पापा शूड कम न्हू प्रेज गॉड जेन्ना आमी आतां पयलीं जेवणाक वयच्या आदीं जेन्ना शिकवण आमी गेल्ले फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 7 8 9 आमी पळयला येसो न्हू कालें सांगलां हातून तुमकां खंती हुस्कें जाता त्या जाल्यार आमी कालें करचें रिजॉयस 4:4 सेज रिजॉयस मागीर कंटिन्युएशन शिकल्या रिजॉयस करचें मागीर डू इट डू वॉट थिंकींग चिंताप होली वॉट एवर इज गुड एक्सेप्टेबल थिंक ऑन दोज थिंग्स डुईंग म्हणल्यार डुईंग मागीर येता पयलें आमचें तें चिंतप जावंक जाय येसो न्हू आमचें चिंतप इफ आर थिंकींग इज रायट आमची करणी रायट जायते फावटी आमी करणी बरी करता बट चिंतप भितर आमचें चेंज जावना तोंडान आमी म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी आमी गूण जालीं बट भितर आमचें चिंतप चेंज जालां गूण खरें जालां म्हूण ना कित्याक दूख व्हडल्यान आवाज करून उलयता न्ही भितर दूख चड येता दूख वाडटा तितलें चिंतप आमचें जाला की जावना खरें जाला की जावना खरेंच हें फिजिकल हिलींग काय आमकां स्पिरिच्युअलूच फिजिकल ना अशी चिंतना येना दुबावाची आमकां येता की ना ही दुबावाची चिंतना येता कित्याक आमचें चिंतप उतरा प्रमाणे आजून आमचें चेंज जावना हालेलुया एका झाडाक तर आमी वाडोवन फळ पळोवंक जाय जाल्यार तें बी लावन पयलें आमी तें बी सांबाळून ताका उदक घालून ताका सारें घालून सारें म्हणटा न्ही न्यूट्रिशन कितें तें सारें घालून ताची कुयदाद आमी घेवंक आसा येसो न्हू बेश्टें तशें सांडलें म्हूण ताका फळ येता तुमी पळयलां माड आसा माड ताका सारें घालचें आसता उदक घालचें आसता घालिना जाल्यार नाल्ल दिताच पूण नाल्ल फोडलो की भितर कशें आसता पातळ ताचे वॉट डू यू से दॅट कोकोनट इनसायड कातली भितर नाल्ल भितर वायट तें सोय कांतून मागीर पयलें ताचें लेयर पातळ आसता कित्याक त्या माडाक जाय तशें उदक मेळ्ळो ना फळ आयलां पूण तातूंत उदक टेस्टी ना ताचें लेयरूय पातळ आसा दाट ना आमकां कसले नाल्ल जाय कोणें बरें आमकां 50 रुपीजान एक नाल्ल दिलो 50 रुपीजान 60 रुपीजान एक दिलो एग्जाम्पल घरा हाडून तुवें फोडलो भितर कालें आसा पातळ आसा नाल्ल तुका बरें दिसता 50 रुपीज दिला कालें आसा भितर आतां तूं 50 रुपीजान हाडलें फोडून पळयता दाट आसा आतां तूं खुशाल जायना तशें आमचें जिवीत बी आसा फळी येता कसलें बावलेलें फळ येता जाय तशें बरें फ्रेश आमी बाजारान वचून फ्रुट्स बावल्ली हाडटा फ्रेश हाडटा आमकां भायलें फ्रेश जाय जाल्यार आमचें फळां कशीं जावंक फावो देवाक आमचें सगळें फळां जाता ती कशीं देवाक पळोवंक जाय बावल्ली आतां कशीं आमी बावल्या मातशीं आतां न्हीद येता न्ही टायम जाला मातसो न्हिदेचो आतां चॅलेंज आमकां बसून न्हिदेचो टायम गेलो न्ही त्या टायमार जेवली आमी हालेलुया अंडरस्टँड सो हे भशेन आमी जेन्ना पापा नीड्स टू कम सो पयलें माती आमी पळयलां वाटेर पडिल्लें आतां आमी त्या भागान ना न्हय आतां आमी मातशें शिफ्ट जाल्या शिफ्ट जावन खंय पावल्या तिसऱ्या मातयेर आतां आमी शिकप तिसऱ्या मातयेर पावल्या जावंक पुरो आमचें प्रोसेस फोर्थाचेर पावत आमी वेता कशें जातलें टेक हीड हें मातशें चेंज कॅन यू गीव मी एम्प्लिफायड कोंकणीन वाचा कोणी हें 24 तुमी आयकता तें कितें म्हणल्यार तुमी चत्रायेन वरया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवूय तुमकां मापून दितलो आनी 24 ओनली 24 रायट ओके चडूच तो दितलो पूण पयलें कालें करा टेक हीड तुमी चत्राय धरा तुमी कालें
आयकता. आतां तुमी घरा पाटी वचून तुमकां जायते मनशां मेळूंक आसा, तुमची फॅमिली, तुमची शेजाऱ्यां जायतीं, आनी ती तुमकां जायते म्हणूंक आसा. येस ओ नो? आतां आमी भायर वचून सगळें बरेंच आयकूंक मेळटलें, सगळें बरेंच जातलें. तूं रेती रातावन आयला म्हूण लोक येवना रेती रातावन. येस ओ नो? दुसरो तुज्या घरा पाटी लोक आसात ताणें रेतीर करूं ना. रेतीर कोणें केला? आमी केला. सो आमी कालें चत्राय दवरूंक जाय. कालें आमी आयकता ताचे आमी चत्राय दवरूंक जाय. तुमी कितें आयकता तेजे तुमी कान दिवन ध्यान मन दिवन तुमी आयकोंक जाय. कित्याक ज्या मापान तुमी आयकता त्याच मापान आमचो ताचो परिणाम जाता. ब्रदर, वे यू आर रनिंग? या सो आमी पळोवया आतां चवथी माती आमची, फोर्थ कायंड ऑफ सॉयल कशें आसा तें आमी पळोवया. Check. Hallelujah. हालेलुया. So, praise God. प्रेज गॉड. That brother, what he asked, the question she was sharing about the same truth. When you have, more will be given. जेन्ना आमचे कडेन आसा ताच्या चड आमकां मेळूंक आसा. But when we have, and the thorns and weeds start choking, even what you have will be lost. आनी आतां आमचे कडेन कालें आसा, जेन्ना कांटे, जेन्ना नेर जेन्ना येता तें आसा तेंय आमी शेणून उडयता. So let's study about farming. My farmer brother will help us. आतां आमी शेतकाऱ्याचे आमी शिकूया विशीं, आनी आमचो भाव आमकां सांगात दितलो शिकूंक शेतकाऱ्या विशीं. Good soil. बरी माती. In that good soil, they mix organic manure. आनी ह्या बरे मातयेन आमी तें ऑर्गेनीक सारें म्हणटा तें ऑर्गेनीक तातूंत मिक्स करून आसा. Is that right? सारकें? Because I have to ask him. Because I've never been a farmer, I have to ask him. So, you mix manure, nutrition in the soil. आतां मातयेन आमी तें न्यूट्रिशन जावं मॅन्युअर आमी मातयेन मिक्स करता. सारें घालता मातयेन. Just give him the mic. Just give him the mic. शेण घालता. शेण घालता तातूंत मिक्स When करता. you give the mic, they think we are confused. We don't have a mic. On the camera. Quick action I did know. Ah. रातची आमी गोट्यांत आमी गायरांक रेड्यांक पाड्यांक बांदता, तातूंत सोप घालता. ती राती गायरां वासरां तातूंत न्हिदतात, मागीर शेण घालतात. तशेंच आमी भायलें शेण हाडून घालता, घालून मागीर तें They mix करतात न्ही? भायर काडटा, मागीर दुसरें फ्रेश घालता, वय. तें सारें जाता मागीर. Okay. In the same way, that manure that we put is the word of God and a fellowship with the Holy Spirit in the soil of our heart. आतां हें सारें घालप म्हटल्यार देवाचो सांगात, देवाच्या उतराचो सांगात आनी पवित्र आत्म्याचो सांगात आमच्या काळजान घालप म्हटल्यार हें सारें घाल्ल्या बरी. So write down the first point. बरें याद पयलो पॉयंट. In the good soil, बरे मातयेन, we need manure. बरे मातयेन आमकां जाय सारें, which is the fellowship of the Holy Spirit तें जावन आसा सांगात पवित्र आत्म्याचो and the word of God. आनी देवाचें उतार. The word of God is a life-giving material. देवाचें उतार जिवीत दिता ती वस्त. And it slowly releases the nutrition for the plant. आनी तें सवकास न्यूट्रिशन पोषण आनी तें सवकास स्लोली न्यूट्रिशन पोषण आमकां दिता. This living input planted in the heart also nurtures the soul. जेन्ना आमी हें काळजान वोमता आमचो प्राणी It nurtures the soul. Means our mind starts renewing on the word of God. आमचें मन प्राण सोल इज प्राण न्ही ओके आमचें मनूय नर्चर्स
नवे करता नवे Yeah, renewing नवे that. करता आमचे मनी नवे करता So that is the organic manure. हें जावन आसा तें ऑर्गेनीक सारें And this becomes the source, and this becomes the source of life and truth. आनी वो सोर्स जावन आसा जिविताचो आनी सताचो So before we went for food, आमी जेवणाक वेचे आदीं I told you that don't try to do things without first doing 5, 6, 7, and especially 8 in Philippians 4. तुमकां सांगलेलें जेवणाक वेचे आदीं चवथी वळ करिनासतना तुमी उरलेलें तुमकां करूंक जावचें ना पयलें चवथी वळ 4, 5, 6, 7, and 8. चवथी 5 4 5 6 7 आनी 8वी वळ That nourishes the soul. आनी तें जावन आसा आमचे मनाक आमच्या प्राणाक नवें करता That fills us with the grace. आनी हें आमकां देवाचे कुरपेन भरता That has a double effect. ताचो एक डबल इफेक्ट परिणाम आसा आमकां It is planted in your heart, तुज्या काळजान तूं तें वमता but what you are meditating is also helping you to renew your mind or change your thinking. तूं आतां जेन्ना हें काळजान वमता तें तुका आदार दिता तुजें मायंड ओ तुजें चिंतप बदली करूंक चेंज करूंक Your thinking now begins to become slowly but surely stable. आनी आतां तुजें चिंतप सवकास पूण खात्रेन Stable, stable, Father, stable. थीर थीर Unstable is double minded. Stable. Thir. तुजें मन आतां थीर रावता थीर Has रावता anybody ever gone through this process? आमी कोण तरी हांगासर असल्या प्रोसेसान असल्या परिस्थितीन When आयल्यात काय when you came, you were extremely unstable. तुमी जेन्ना हांगासर सुरवातेक आयल्या तेन्ना तुमी थीर नासली स्थिर नासली The thorns and weeds were growing at a high speed, आनी तुमच्या जिवितान हे कांटे आनी हे नेर सारके हाय स्पिडान giving you वाडोंक आसा all kinds of fear, all kinds of worry, all kinds of hopelessness. आनी हेच तुमकां एक हुस्के खंती आनी होपलेसनेस बरोवसो नातिल्ले तुमकां भावना दिताले And you came and sat down and began to understand how the kingdom of God works. आनी आतां तूं बसून आयकून आतां तूं समजूंक लागलें कशें सर्गींचें राज्य चलता तें Might be we did not take many scriptures. आतां आमी जावंक पुरो जायते स्क्रिप्चर चड स्क्रिप्चर्स घेवंक ना If you go anywhere and you say, in these 4 days we learned not even the full chapter of Mark chapter 4. आनी आतां तुमी वचून अशें चिंतूंक पुरो की हे 4 दिसांत आमी मार्क चॅप्टर 4 आख्खो आजून काबार करूंक ना सोंपोवंक ना But what is very important is you got the manure, पूण आतां कितें गरजेचें तें तुमकां एक हें सारें मेळ्ळां you got the understanding. तुमकां समजुणी मेळ्ळ्या That understanding is first of all helping you to renew your mind. पयले सुवातेर ही समजुणी तुमकां आदार दिता तुमचें मन बदलूंक That word is releasing life, destroying the poison that has been growing for years. आनी आतां हेंच उतर आमकां एक जिवीत दिता आनी नाश करता त्या विकाचो जे जायतीं वर्सां जावन आमचें जिवीत नाश करून आसा So the soil needs organic manure, the Holy Spirit fellowship, and the word of God understanding. ज्या परी मातयेक सारें जाय तेच परी आमच्या जिविताक पवित्र आत्म्याचो सांगात जाय आनी सत्ताचो देवाच्या उतराच्या सत्ताचो सांगात आमकां जाय So that becomes the source to stabilize your life. आनी तें जावन आसा एक सोर्स आमकां आमचें जिवीत एक स्थिर रावपाक Write down. बरयात Just as the soil, ज्या परी माती needs constant input, ज्या परी माती एक कॉन्स्टंट input. निरंतर Peter, come on, help me, yaar. Anga bos. पैस बसून तू तिका त्रास दिता इल्ले हेल्प कर साहेबा तू इल्ले वेळा नुवा सांगून तुका रावयना हांगा बस म्हाका कोत्ता तुका भुरग्यांक की कॉन्स्टंट इनपूट कॉन्स्टंट जिवीत सकत इनपूट ओके ताका निरंतर सकत जाय ओके लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन लेट मी आस्क पीटर ओनली पीटर डोंट टेक द नेम माईक नाव कान येऊ ना मारी नका म्हणजे मायकाक मारी नका प्लीज अच्छा
कसो धरलो मध्ये आयलो तो ए आयलो मध्येच उलयता Peter, Scary. first time you went for a retreat, ओके वय हांव पयल्या फावटी रेतीर गेलो you got the word, वय म्हाका उतार मेळ्ळे you became very happy, वय संजोश जालो you got the manure, वय सारें मेळ्ळे you came back home, पाटी आयलो and after that, how long it remained? एक हप्तो 2-3 हप्ते अशे सड्ड म्हळ्यार And after that, what happened? आपल्या पयलेचे बरी जाले Why did it happen that way? एक्चुली आमकां आतां मेळ्ळी ती समजोणी त्या वेळार मेळोना मेळ्ळी आसतली He is पूण आमी talking correct. काणगोना Did that happen मेळ्ळ्या to you? बट आमकां समजोन आसतले आमी काणगोना सिरियस Okay. For you, the retreat was one time event. वय म्हळ्यार हांव त्या वेळार वर्सा हिची संवय आसली म्हाका वर्साक एक येवचे फावटी एक फावटी एक पटी घ्यायचे मुला पुरो वर्स एक चलता फावटी सर्वीस केल्ल्या बरी ओके सर्विस केल्ले बरी ओके बट एवरी डे समथिंग एल्स वॉज ऑल्सो गेटिंग फिल्ड अप वय खंडीत जावन थंय आसतना तेले कांय येनाटले पूण गा पाटी येताना आयने पुरा दुसरे पुरा फीट जाता तर दुसरे खंयचे सर्विसिंगूय चालू आसले वय वय आतां दोनी सर्विसिंगान खंयचे सर्विसिंग चड आसलें हांगा थंय आसतना ताचे चड आहले हांगा आयल्या उपरांत आतां येवणे जावंक जाले इशिले चड जाले तो फूल इयर वीच सर्विसिंग वॉज गोईंग ऑन हांगाचे संवसाराचे चड सो कॅन यू ब्लेम द प्लेस वेर यू वेंट तांकां दुसोवंक जायना म्हळ्यार आमकां कळीत नासलें त्या वेळार बट वॉट एवर इट वय इज वय तांकां दुसोवंक जायना जाग्याक इफ इट वॉज रॉंग देन इवन दॅट 1 वीक यू शुडंट हॅव बीन चेंज नो करेक्ट ते वय समा Because all these years you were thinking it is once a year event and the वय whole 1 year I live the way I want, but that 1 year insurance काढला I am covered up by the insurance. वय म्हळ्यार आमच्या मतीर कशें आसलें म्हळ्यार आमी चिंतले तरी तरी गेल्यार पुरा समाज जाता म्हूण आमकां गोतूना पुरा अरे एक उतरां आसा म्हूण तेळ्यार समजून नाटली आमी चिंतले हांव सकट सांगता थंय वसा तुमकां बरें जाता म्हणटात त्या मनभावनेचे मागीर ते कशें उरयचे म्हणल्यार आमकां कळीत ना कशें वेळ करचे म्हणल्यार आमकां कळीत ना म्हाका आता कळ्ळें की ना? आतां समजलें हांगा आता just give no sir तुझे नाव सांगिनार तू सांग सगळ्यांकी आयकूंक जाय हां पण हांव बायबल वाचूंक जायनातलें म्हाका वतना म्हाका न्हीद येतली हांव पूण भायर कोणीय मेळ्ळें जाल्यार म्हणलें कितेंय करा कालेंय करा पूण तुमी बायबल तर वाचतात तुमी जय जोडटले म्हणटालो सगळ्यांक म्हणजे म्हजें सर्वीस जावन आसलें सगळ्यांक बायबल अंदाज आसा म्हणचे हाडलें हांवें आनी जालें इल्ले दीस आसता सो वॉट डीड यू लर्न टुडे द गुड सॉयल यू आस्क मी अ क्वेश्चन द गुड सॉयल नीड्स इनपुट ऑन रेग्युलर बेसिस or one time once a year coverage insurance निरंतर जायचे so write down कोण म्हाका पळोवन सांगतात काले यो शिकयता एक पाटी झटक्यान केल्यार बरें आसलें न्ही see it's not that you come here please don't think that you should come here you don't even have to come here please even if you are on the YouTube and you listen to the teaching and get it and understand it and use it your mind will become stable. The more and more your mind is stable, the more and more you'll see the joy of the Lord, the peace of God, everything turning into victory. आमचें मन जेन्ना देवाच्या उतराचेर स्थिर रावता कसलेंय पूण परिस्थिती आमचेर आयले आमी संतोशान रावूंक आमकां सकत येता उतरांतल्यान तेका लागून हे उतराचेर आमचें मन स्थिर रावूंक आमकां भोव गरजेचें आनी जें कितें आमच्या भितर येता हें उतरूच आमच्या भितर इन द हायेस्ट व्हडल्या उंचले चड मापान उतराचोच वावर जावं उतराची सकत आमच्या भितर आसची You must have made a plan 3 वरां बंद जाता. तुमी चिंतलां आसतलें पयलें 3 खबर सोमता म्हण हांगासर I came to know Jude is going at 4 o'clock, his train started.
आणि हांव जाणा ब्रदर जूट 4 वसूंक आसा तो आतां गेलो. But I also understood that these people would run at 12 o'clock. Now their train is at 10 o'clock. जी आमी सद्दां 12 वसूंक आसली दनपारची आयज आमची रातची लेट ट्रेन आसा. So sitting there and doing nothing, it is better that they stand here and do something. तो बसून Hello, please come here. ना Who is that? शी कम्स डाउन. Okay, but she can also come, no? बसता ती प्यायला. Praise God. Hallelujah. प्रेज गॉड. So what did I do? I took advantage of people who are here, that they are there, but instead of giving them free time, why not use them overtime? Translate. ओके सो जेन्ना ताका कळलें की आमी आयज रातीक वसूंक आसा म्हूण ताणें चिंतलें आतां हेचो फायदो घेवया आनी आतां कित्याक 3 बंद करया आसा न्ही तांकां ओवर टायम. And the best part is the people of this place never say no overtime. They say, as long as you'll want, you'll take. आनी ह्या जाग्याचे धनी म्हणटा तुमकां जाय तितलो ती बरी आसात आनी तुमकां जाय तितलो वेळ घे म्हूण आमकां परवानगी दिली. And they are also giving us free, huh? They don't charge us anything. आनी तांणी आमकां ही प्लेस फ्री दिल्या कांय चार्ज ना. We should always pray for such people. आनी आमी सदांच असल्या फॅमिली पासत असल्या देवा मनशा पासून आमी मागणें For करूंक the फावो. kingdom of God, they are ready to give their premises free. देवाच्या राज्याक ती तांची सुवात उतर परगटूंक दिवंक फुकट दिवंक ती तयार आसा म्हूण. Okay, write down. बरयात. Just as the soil needs constant input of life, ज्या परी मातयेक निरंतर सकत जाय to become fertile. ही माती फर्टायल जावंक या. Thank you, Peter. God bless you for everything. ओके ओके. The heart needs continuous input. The heart needs continuous input of scripture, काळजाक आमच्या निरंतर देवाच्या उतराची सकत जाय. the heart needs continuous input of the scripture, and the indwelling transforming power, आनी and the indwelling transforming power आनी भितरली बदलावणी हाडटा तसली सकत of the Holy Spirit, जी पवित्र आत्म्याची of the Holy Spirit, to gain spiritual life and wisdom. To gain spiritual life and wisdom. आपणावन घेवंक देवाची जाणवाय आनी आत्मीक जिवीत. आपणान घेवंक जाणवाय आनी आत्मीक जिवीत. As I told you again, listen, we saw that word do. To reach that point, in Philippians 4:9, he said, what you saw, what you heard, what you have learned, do. That do should not happen without the process. So, the constant input in your heart will now release transforming power, in bracket write grace. So when you spend time with the input of manure, called the word of God or the teaching, will release grace, and with grace will come faith, and now you are getting from God grace, you are getting from God faith. Now you are making a decision that I want to do it. Now that doing also is not yours, it is Grace. the grace of God. आता आमी फिलिपियन्स चॅप्टर 4 आमी पळयला चवथी वळ 4, 5, 6, 7 आनी 8 9वे वळीन आमी पळयता करूंक आसा डू आसा हें कार्य तुमी करूंक आसा हें कार्य करता जाल्यार हें आतां आमी आमच्या सकतान न्हय पूण तुमी जेन्ना हें उतर पाळूंक लागता 9. तुमी जेन्ना हें उतर पाळूंक लागता हे उतरांतल्यान देवाची कृपा आमकां फावो जाता आनी त्या कृप्या उद्देशी आमी हें कार्य करूंक जाता. Praise God. So write down the depth of our spiritual soil, आमच्या आत्मीक the depth of our spiritual soil, आमच्या आत्मीक मातयेची गुंडाय the depth of our spiritual soil is measured by the depth of our devotion,
is measured by the depth of our devotion to this input. ही आमी मापोवंक जाता ज्या परी आमचे संबंद the depth. See, I'll give you an example. Zacchaeus received the word from Jesus saying, I want to come to your house. Okay. Translate that. ओके जेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुज्या घरा येवंक तयार जाला Jesus did not tell him anything about sin. जेजून ताका जकेवसाक कांय सांगूं ना तेज्या पातका विशीं तो But कांय he उलोवं gave ना him love. पूण ताणें फक्त ताका मोग दिलो He gave him his word. ताणें आपलें उतर ताका दिलें He gave him importance. ताका म्हत्व दिलें He said, I want to come to your house. आनी ताणें म्हणलें हांव म्हाका तुज्या घरा येवंक आसा Nobody wants to come to a tax collector's house because everybody hates him. आनी कोणाकूच ह्या टॅक्स कलेक्टराच्या घरांत वचूंक नाका कित्याक सगळीं ताजो द्वेस करून आसा Jesus also knows he was not on the right side, he was on the wrong side. आनी जेजूय जाणा तो नीट मार्गार ना म्हूण पूण जेजू तयार जालो वचूंक Jesus did not point out that. जेजून तें पॉयंट करूंक ना ताचें तो कालें काम करून आसा तें Jesus gave him love. जेजून ओन्ली ताका मोग दिलो When he received love, जेन्ना ताणें हो मोग स्विकारलो now it was Zacchaeus' response. आतां ह्या जाकेसाचो एक जबाब जालो त्या विशीं मोगा विशीं Was that response of correction and repentance? येस आतां हें ताजो जबाब असो जबाब जालो जेजूक एक ताचें मन चिंतप मन बदलोवचें तो Correction, जबाब जालो correction. ताणें करेक्शन करून घेतलें चूक And- आपली समजून घेवन And got it into action. आनी तो एक्शनान पडलो पयलीं समजूनी same घेतली way- त्याच परी If I want to know the depth of the soil आनी आतां तर म्हाका समजूंक जाय गुंडाय म्हज्या मातयेची and how much is the soil fertile, आनी कितलें हें सॉयल फर्टायल आसा तें then the measure of correction, त्या दाळा तो एक मेजर करेक्शन करपाचो the measure of my action म्हजे करणेचो मेजर to submit to that word त्या उतराक हांव समर्पण करूंक begins to become higher and higher and higher. हें आतां वाडूंक 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 लागता The soil is getting more and more fertile. ही आतां माती चड आनी चड फर्टायल जावंक जाता पावता Now thorns and weeds are not growing because of the correction. आनी आतां हें करेक्शन जाल्या उपरांत ह्या कांट्याच्या झाडांक आनी ह्या नेराक आनीक वाडूंक शकत ना Now you are a person having good soil. आनी आतां तूं जावन आसा Did एक you get मनीस the हो answer? बरी माती जाता तशी So is it a one-time event? आतां हो एका पावटीन जाता तसलें कार्य Might be you made a correction in one area, आतां समजुयात एका भागांत आमी करेक्शन केलां but there are many areas. आनी आतां पळोवंक वयशी जाल्यार आमी जायते भाग आसा आमच्या God will जिवितांत not deal with all the areas at one time. आनी देव सगळ्या भागांत एकाच पावटीन काम करिना He will go one at a time. आनी तो एक एक करून वयता And the more and more you get victory, आनी चड आतां आमकां जैत मेळटा your immunity towards that area begins to grow higher and higher because it's no longer you is doing, but the manure that is mixed in your heart along with the seed is what is giving you the strength to overcome in different areas of your life. Is that clear? एक एक भागांत जेन्ना आमी वाडूंक लागता चडूंक लागता आतां आमी पळयता कशी देवाची सकत त्या भागांनी वाडूंक लागता आनी हें सगळें कार्य जाता आमच्या सकत उद्देशी न्हय पूण ह्या उतरांतल्यान जी आमकां कृपा देवाची फावो जाता त्या कृपे उद्देशी हें कार्य जावंक पावता Is that clear? Then the second thing is that the farmer does is he loosens the soil. आतां आमी पळयता ह्या दुसऱ्या भागान हो शेतकार ते माती तो ताका ही लुजीस द सॉयल You know, सडील करता he mixes along with the soil even a little of sand, a little of other things, so that it doesn't become like a sticky clay. So there's it डील becomes करता no. लूज करता Mixes, but if it is only soil, so it becomes stiff and it becomes tight. That's why he mixes with different particles so that it remains very, very loose. लूज It gets pores to breathe. like how we mix cocoa peat and sand Yeah, and yeah, this yeah, and yeah. that when we plant Yeah. ओके सो आतां आमी पळयता आतां हे माती एक शेतकारी ही माती आतां सडे लूज करूंक लागता Praise God. प्रेज गॉड Because I also had rose plants. So I want to tell them why this is so important.
I had rose plants एक गुलाबाचें झाड आसलें and I had about 30 in my house. आनी 30 सुमार Outside. 30 असले त्याच्या घरा भायर And the roses were so big. आनी हे गुलाब बरे मोठे And जावन everybody येताले would be attracted to the roses. आनी कोणी पळयता जाल्यार सारखे अट्रॅक्ट जाताले आकर्षित जाताले ते रोजीस And I would पळोवन water once a month. आनी म्हयन्यान एक पाटी हांव उदक घालतालो I'll tell you how. I'll tell you the system how. तुमकां सिस्टम सांगता एक Because म्हयन्यात एक पाटी when I उदक said you quickly jump to a conclusion, it will die. I read it in a book हांवें एका पुस्तकान रीड केल्लें that plants can be grown even in a rock. झाड हांवें एक बूक वाचिल्लो म्हणटा बापा आनी ताचेर बरयल्लें झाड आमी खडपाचे फातरांनी पर्यंत किल्लोवंक जाता That rock is not the black rock. हे काळे फातर न्हय रॉक It is a rock that is found in the coal. हे Now, फातर when जावन you आसा buy आमकां कोळशान coal- मेळटा ते When you buy coal, it is of wood. हे कोळशे आमकां भायर मेळटा ते लाकडाचे कोळशे But the one who is a blacksmith, he will buy coal which is a rock coal. आनी हो ब्लॅकस्मीथ जो मनीस इंगळे न्ही वो English, correct, coal. इंगळे जे घेवन येता ते रॉक कोल He will always use a blower. आनी तो तेका ब्लोवर यूज करता The temperature goes up to 1400. आनी हो टेम्परेचर 1400च्या वयर पर्यंत वता The flame also becomes blue. आनी ती फ्लेमूय ब्लू अशी दिसती पडूंक That's why that लागता iron becomes red hot. हँड That's why the iron becomes red hot. ओके आनी ते लोखंड आयन इज लोखंड रायट लोखंड ते सारखे रेड हॉट जाता सारखे That coal तांबडे doesn't जाता burn very quickly. आनी ते चारकोल बेगीन पेटना Then what remains is not the ash, it remains the rock. आनी आतां ते पेटोवन खाले उरता ते Gobar nahi. गोबर न्हय पूण ते रॉक उरता फातर Have you seen? पळयलां असलें So I went to a blacksmith and collected one full gunny bag of rocks. सो हांव वचून ते एक व्हडलें बॅग भरून घेवन आयलो तसलें I removed all my rose plants, आनी सगळे रोज प्लांट काडले washed it in water, धुले उदकान धुले all the roots washed it in water. आनी त्याची पाळांय धुवून काडली उदकान I used to have a fish tank. And Yesterday I मुझे- asked anybody having fish tank. I love fishes. I used to have a fish tank. सो म्हज्या घरा फिश टँक आसले नुस्त्याचे टँक In the pot there is a bottom, there is a hole. Or at the side there is a hole. आनी त्याच्या सायडीक एक बुराक आसलो Why is there hole? तो बुराक कितें आसता For the water to go. Because if the water clogs, the plant will surely die. आनी ते बुराक आसा उदक वसूंक कित्याक ते उदक व्हरूंक जायना The roots need moisture and the roots also need air to breathe. आनी ह्या मुळांक वोलसाणीय जाय वोलें जाय आनी ताका वारेंय जाय ब्रीद करूंक So when you put rocks, आनी आतां तूं हे रॉक्स घालता the roots have plenty of air to breathe. आनी आतां जेन्ना तूं हे कोळशे घालता हे रॉक्स घालता ते आतां ह्या रुट्सांक जायते स्पेस आसा वारें येवंक And ब्रीद करूंक these rocks are full rich of mineral. आनी हे रॉक्स मिनरल्सान फूल आसा रिच So I would mark the point where the roots were, the bottom part of the mark, and I would mark it on the pot. आनी हांव ते पोंडाचे सकयल मार्क करून आसलो खंय वॉटर लेवल पावलां ते No, where the roots are. रुट्स खंय आसा ते And I would put a pipe, that oxygen pipe for the tank, turn it up and keep it so water finds its own level, so I know how much of water is inside. सो ते ऑक्सिजनाचे पायप आसा ते घालून यू एक्सप्लेन पापा दॅट आय डोंट See, when you put the water in the pipe, if you're picking up this and you're on there, this level and that level will always show the same. The water will always go on the same level. ओके Are you understand? How do they put the tiles? They use a pipe with the water. या या You know that or you don't know that? Ah. Water finds its own level. So, even though I can't see the water inside, looking at the pipe, I know how much water is inside. सो तेणेन ते सगळे पायप घालून केले ते पळोवन ताका समजून येतालें कितलें उदक आसा पळय ते तातूंत So I would see to it that the roots are half in the water and half there is no water. सो म्हाका समजणी येताली रुट्स कितले उदकान आसा आनी कितले उंच आसा ते And that water I would put nutrition little and put it in that water. आनी तातूंत हांव ते न्यूट्रिशन घालतालो आनी ते ताच्या भितर घाली So the plants get nutrition 24 hours, half the roots, So- and half the roots are to breathe, and the plants grew solid and the roses became so big.
सो आतां ते हाफ रूट उदकान आसा तशें तो मेक शुअर करी हाफ रूट्स उदकान हाफ रूट्स ओपन आसा ब्रीथ करूंक जाता आनी मागीर पळयता ते रोजीस इतले बरे बरे जावन आयले. So I have to only put water when the level goes down. सो म्हाका उदक घालूंक जाय आसलें जेन्ना ते लेवल उदकाचे सकल वेता So ते for दारात a उदक. whole month I don't need to put the water. सो एक म्हयनो पर्यंत उदक घालपाची गरज ना. Are you understanding? तुमकां समजता माती ना का फातर रॉक So the roots are spreading in the rocks. आनी हे रूट्स आतां ते रॉक्सा भितर स्प्रेड जाता माती ना. They get good nutrition from the natural roots, from the natural rock. आतां ते रॉकांतल्यान त्या पाळांक मुळांक न्यूट्रिशन मेळटा. But also in the water, it's like I'm putting saline. You put saline for Yeah, yourself. yeah. Like that, I'm giving them saline continuously. आनी हे बारीक पायप आसा ते भितर घालून तो सलायन कशें दिता तशें ते रॉक्सांक ते सकयल्या मुळांक तो The पाळांक उदक udak दितालो. nothing. Okay, praise God. प्रेस कर. In the same way, त्याच परी when you are feeding yourself with the word of God, आतां जे परी आमी देवाचें उतर आमी घेवंक लागता आमच्या भितर your honesty gives room for the roots to breathe. आतां आमची विस्वाशीपण ऑनेस्टी उतरां सोवें आमकां एक सुवात तयार जाता आनी आमकां अशें घडून येता आमच्या भितर की आमी त्या मुळांक ब्रीथ करूंक ते ऑक्सिजन दिता. The word of God is received. द वर्ड ऑफ गॉड इज Received. देवाचें उतर आमी स्विकारता. Mind is renewed. मन आमचें बदली जाता. Everybody is watching. सगळीं जाणां पळयता. I will do what the word says. हांव करता देवाचें उतर काले सांगता But the तें. real test comes पूण आमची खरी परीक्षा जावन आसा when nobody is watching. कोण आमकां पळयना. At that time, त्या वेळार are you breathing the honest air or are you breathing the lies of the devil? आतां जेन्ना कोण आमकां पळयना त्या वेळार जेन्ना आमकां टेस्ट येता त्या वेळार आमी समजून घेवंक जाय आमी जे विस्वाशीपणाचे जे ऑनेस्ट एअर जे उतरांतल्यान आमकां मेळटा तें आमी घेता काय आमी दुसरे संवसारी प्रमाणे जे नास जाता तसलें घेवन आसा. Are you understanding what I'm saying? समजता तुमी. Go to Proverbs 11:3. म्हणणेचें पुस्तक प्रॉवर्ब्स 11:3 म्हणणें न्ही. There's a sunlight. Can you read it? The I can't see it. The integrity of the upright The integrity of the upright shall guide them, shall guide them, but the perverseness of transgressor, but the lies. but the lies of the transgressor shall destroy them. So, I have got the word, सो आमकां उतर मेळ्ळा, I have got the truth. आमकां सत मेळ्ळा. Now, am I balancing my life on integrity and honesty? आतां हांव म्हजें जिवीत जेन्ना आतां सत मेळ्ळां सत कळून आयलां आतां म्हजें जिवीत आमी ते ऑनेस्टीचेर जे विस्वाशीपणाचेर ऑनेस्टीचेर आमचें तें धरून आसा. Or I am honest in front of everybody but lies in my secret life. हांव दुसऱ्या मुखार उतरां सवे ऑनेस्ट आसा काय दुसऱ्या मुखार हांव बेश्टें दाखयता इन सिक्रेट लायफान पळयता की हांव उतराक विस्वाशी The ना. more and more I become honest in my private personal life, चड चड जेन्ना हांव म्हज्या प्रायवेट लायफान गुपीत लायफान म्हज्या जिवितान गुपीत जिवितान हांव जेन्ना विस्वाशी आसतलें उतरां सवें God is my checklist. God is my, God's word is my checklist. God's word is my litmus test. आनी देवाचें देव जावन आसा म्हजें एक ते चॅकलिस्ट करता जे आमी चॅकलिस्ट म्हणटा न्ही रायट जे देव आमचें करून आसा त्या प्रमाणे देवाचे उतार. देवाचें उतर कपाटीपणान जियेता गे म्हण. So, when I'm following the word in honesty and in integrity, it will guide me to fruitfulness. But if I'm following the lies, it will bring forth guaranteed self-destruction. जेन्ना आमी देवाचें उतर सत्तान मानून घेता आनी त्या उतराचेर आमी चलता गॅरंटीडली म्हणटा आमच्या लायफांनी देवा सारक्याची फळां आमच्या जिवितान उत्पन्न जावन येता. पूण आमी तर कपटीपणान जियेता सिक्रेट लायफान कोणी आमकां पळयना त्या भागान तर आमी आमकां जाय तशें जिवन नास जाता तसलें जिवन उतर कपटीपणान आमी तर जियेता जाल्यार गॅरंटीड आमच्या जिविताचो नास जावंक आसा. It might be very small things. जावंक पुरो हे ल्हान ल्हान गोश्टींत हांव सुरू जाता. But from there will begin
bigger things of destruction. पूण हे ल्हान ल्हान तावन सुरू जाता पूण ते ल्हान ल्हान करून व्हडले आमचे कार्य व्हडले कार्य जावंक जाता जे कार्य आमच्या जिविताचो नाश So करता the more and more you get the nutrition of the word, आतां चडांत चड आमकां जेन्ना उतरांतल्यान न्यूट्रिशन मेळटा पोशण मेळटा your life begins to change into honesty. तितलें आमचें लायफ सत्तान या ऑनेस्टीन फेथफूल प्रामाणीकपणान बदलता. Write down. बरयात. The good soil बरी माती creates balance बरी माती बॅलन्स तयार करता. for the roots to breathe air, ह्या मुळांक वारें ब्रीद करूंक for breathe air. The large pores breathe air, the large roots breathe air, and the small ones suck the moisture. आतां ही मोठी पाळां वारें ही मोठी पाळां वारें श्वास घेता वाऱ्याचो श्वास घेता आनी बारीक पाळां Moisture. मॉइश्चर वॉल्साण उदकाची उदक ह्या वॉल्साण उदकाची रिसीव करता घेता. That means हाचो अर्थ a heart आमचें काळीज and life, आनी आमचें जिवीत a heart and life आमचें काळीज आनी जिवीत lived without hidden sin, lived without hidden sin जिवंक आमी लिपलेल्या पातकातावन creates stability, creates stability and space for spiritual growth. पातका विरेत ओके आमकां एक स्टेबिलिटी क्रिएट करता. स्टेबिलिटी आमकां वर्ड थीर Stability means you are firm, it's not shaky. तिरासन And spiritual growth. आनी सुवात तयार करता आमच्या आत्मीक वाड जावंक. The person is stable and balanced. वो मनीस स्थिर आनी बॅलन्स आसा. This structure allows, this structure, this system allows, मांडावळ ही मांडावळ this structure allows the air of freedom, the air of freedom ही मांडावळ सुटकेचे वारे सुटकेच्या वाऱ्याक अलाव करता and the water of God's grace, ही मांडावळ and the water of God's grace to penetrate and sustain the soul. ही मांडावळ सुटकेच्या वाऱ्याक आनी देवाचे कृपेक भितर सरूंक देन preventing सांबाळ करूंक spiritual stagnation and hypocrisy. Spiritual stagnation of hypocrisy or double-mindedness. स्पिरिच्युअल स्टॅग्नेशन आत्मीक Hypocrisy. Okay, I'll explain. कपटपण. I'll explain. See, listen. When I did this, I have experienced this. When I did this, the roots were down, and half the roots were in the air, in the stones. आतां जेन्ना हांवें हे Experiment. एक्सपेरिमेंट झाडाचें केलां अर्दे रूट्स वयर आनी अर्दे रूट्स पोंदा उदकांत आसले. The ones which are in the water, जे उदकांत आसले रूट्स मुळां their पाळां job was only to suck water. तांचें काम आसलें फक्त ते उदक रिसीव करूंक The ones who are in the air, आनी जे वयर जे रूट्स the आसले water was not touching them, उदक तांकां तेकून नासलें they were breathing.
ते श्वास घेताले. Because the roots were sucked by the deeper roots, आणि आता जे जी पाळां उदकांत आसली, the ones on the higher side never dried up because the sap was supplied from there. आणि आता ही अर्दी मुळां जी सकयल असली मुळां उदकांत आसली, त्या मुळांक लागून जी वयर मुळां आसा ती केन्ना मोरूंक पावूंक ना, They never dried up. ती केन्ना सुकूंक ना. And the plant receives sap continuously. आणि हे झाड पुरा टायम दर एक वेळार उदक ओडूनच घेवन In आसले. the same way, त्याच परी when you are taking the word of God, आमी जेन्ना देवाचें उतर घेता, you are mixing the manure of the word of God. आमी मिक्स करता हे मॅन्युअर देवाच्या उतराचें सारें. Now that word is teaching you what is right and what is wrong in the eyes of God. आनी आतां हें उतर आमकां शिकोवन आसा कितें सारकें न्हय तें देवाच्या नदरेन. You are not comparing that with people around you. आनी आतां तूं हें दुसऱ्या सोबत तें कंपेर करिना, You सर are not करिना. even comparing what the world is saying. आनी तूं आतां हें सर करिना, संवसार काले सांगता तातून. Your standard is God's standard, not people's standard, not a community standard or not a ministry standard. It is absolutely God's standard. आनी आतां तूं अशें करूंक लागलें त्या दळा तुजो स्टँडर्ड देवा सारक्याचो जाता, ना संवसाराचो, ना कसल्याच संवसारी वस्तूच्या स्टँडर्डा पर्यंत Not even जायना, the ministry. मिनिस्ट्रीचो स्टँडर्ड ना, कसल्याच स्टँडर्डान जायना. You are stuck to God's word. पूण आमी देवाच्या उतराक शिरकोन रावता, आडोन रावता. And when a person is practicing it all the आनी time, जेन्ना एक मनीस हें प्रॅक्टीस करूंक लागता, he no longer becomes a double-minded, is single-minded and is stable in his decision. आनी आतां जेन्ना मनीस हे परी प्रॅक्टीस करूंक लागता, वर्ल्ड स्टँडर्ड न्हय, संवसारी कसलेच स्टँडर्ड न्हय, पूण देवाच्या स्टँडर्डाचेर प्रॅक्टीस करूंक लागता, तेन्ना आमी डबल मायंडेड आमी जायना. हिपोक्रेट म्हणटा डबल मायंडेड, दोनी वटेन ह्या वरदान त्या वरदान आमी जायना, सिंगल मायंडेड जाता. आनी हे सिंगल मायंडेड जावन आसा देवाच्या उतरा परी. So people who were watching from the down, the whole balcony was full of roses. They would wonder, how come this person has got such big roses and it works throughout the year? आनी आतां जे लोक पळोवन आसले, सकलतान वयर पळोवन आसले, हे कशें म्हूण इतले व्हडले व्हडले रोजीस जावन आयल्या, कितें कालेपणी केला काय, कशें हे व्हडले And व्हडले. we never see him watering the plants. आनी पळयना, आमी झाडां शिंपताना आमकां शेजाऱ्या पळयता न्हय, तो म्हणटा एका पळोवंकय ना केन्ना उदक शिंपता ते झाडांक, कशें व्हडले व्हडले I रोजीस have to जाले. only maintain that balance. पूण हांव एक म्हजें ध्यान आसलें ते वॉटर लेवलाचें जे बॅलन्स आसूंक जाय ताजेर म्हजें ध्यान आसलें. I can go for 1 week, 2 weeks and come back, everything will be fine. आनी हांव एक सुमान 2 सुमान घरांत भायर पर्यंत गेलो जाल्यार कांय हरजी ना, कित्याक हांव जाणा तेच्या लेवलाक उदक घालून हांव गेला. Nothing is becoming dirty down. आनी कांय सकयल कांय धटी ना, कांय ना, मातीच ना. Only thing I should remember that I should give them the food every 1 week. आनी विकान सुमानान ताका तें जें जेवण दिवंक जाय तें हांवें दिवंकूच जाय म्हूण That हांव is ध्यान the दवरलें. liquid nutrition. आनी तें जावन आसा लिक्वीड न्यूट्रिशन. I've done this experiment. The same experiment is with us in the Word of God. आनी आतां आमकां होच अनुभव देवाच्या उतरांतल्यानूय आमकां जावंक जाय. Has एक्सपेरिमेंट God given everybody freedom? देवान आमकां सगल्यांक फ्रीडम दिला, स्वतंत्र दिला. So half your roots are enjoying the freedom अर्दे आमचे रुट्स ते फ्रीडम एन्जॉय करून आसा, and half the roots are taking the nutrition from the Word. आनी अर्दे रुट्स आमचे देवाच्या उतराचे न्यूट्रियंट्स घेवन आसा. Now you're using the freedom to be honest with God, and your focus is not to please her or to anybody but to please God. आनी आतां आमकां जेन्ना हें स्वतंत्र मेळ्ळां, आमचें हें स्वतंत्र उजार जावंक जाय देवाक आमी मानवल्ली जावपाक, पूण ना की कोणा मनशाक आमी मानवल्ली जावपाक आमचे सरभोंवती आसा तांकां. And when you do that, आनी जेन्ना आमी हें करूंक लागता, people around you will be surprised. लोक आमचे सरभोंवती आसा ते अजाप जावंक पुरो. They will say, this person came only 3 months back आनी आतां ते अजाप जावंक पुरो, हे 3 म्हयने तावन हे येवन आसा वो मनीस, and I'm coming from the last 10 years. आनी हांव 10 वर्सां तावन येवन आसा, But I can see such big changes in his पूण हांव life. कितले पूण चेंजीस पळयता, वो 3 म्हयने तावन आयला त्या मनशा तावन. But I'm coming for the last 10 years. आनी हांव 10 वर्सां 15 वर्सां तावन आसा, कांय दिसूं ना म्हज्या How जिवितांत come तशें. things are not happening? आनी आतां म्हज्या लायफान अशें जायना, पूण ताचें कशें अशें चेंज जालें इतलें फास्ट 3 म्हयन्यांत. Do you now understand now? आतां समजणी येता कित्याक लागून It अशें is जाता not the तें. number of years. हें आतां आमचे नंबर ऑफ इयर्साचेर डिपेंड ना, It is the number of your responses to the Word of God that the good soil produces 30, 60 and 100.
हें धरलेलें आसा कशें आमी हें देवाचें उतर मानून घेता त्या उतरा प्रमाणे जियेता आनी त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितान तो मेजर येता 30, 60 आनी 100 फोल्ड्सान त्या मेजरान आयकता त्या मेजरान पाळटा त्या मेजरान आमच्या लायफान ते फोल्ड जावन येता She जे just said that when we are planting a plant, we put little of sand, little of mud, and little of kato. कातो What do ओके you say for kato? कातो कोकोपीट Coconut? कोकोपीट Coconut, okay. सो आतां आमी जेन्ना झाड लायतना आमी पळयलां न्ही इल्लीशी माती कोकोपीट आनी सँड आनी सगळें मिक्स करून आमी झाड लायता Why there is a mixing? Why not only one thing? आतां कित्याक आमी हें मिक्स करून आसा मातीत कित्याक घालिना Why not only sand? रेंवूच कित्याक घालिना You know what is the speciality of this rock? हे रॉक जे हांवें लायिल्लें ताचे स्पेशलिटी काय काय आसा तुमकां They गुर्तू are आसा very, very porous. दे आर Very, very porous. Plenty of holes. And when you put water, it sucks in and it retains the water. आतां हे जे चारकोल जे रॉक चारकोल जे ताणें वापर केला म्हणटा ते रोजीस लावंक तेंचो एक स्पेशलिटी आसा तांकां बारीक बारीक बुराक आसा म्हणटा आनी जेन्ना ते उदक घालें त्या बुरकांतल्यान ते चारकोल उदक बेगीन उदक ओडून घेता आनी ते वले रावता वेट रावता So now the roots have got plenty of time to suck it. आनी आतां ह्या मुळांक जायतो वेळ आसा तातूंतलें तें उदक काण घेवंक But if it is only sand, तें फक्त रेंव घालें जाल्यार जाता तशें will the water remain or will it get drained out? आनी आतां फक्त रेंवूच घातलें जाल्यार उदक रावता काय उदक भायर वता So that's why God puts different particles so that the moisture remains. सो देवान आमकां दुसरे दुसरे जे हे पार्टिकल्स आमी घालूंक जाय की ते उरूंक तातूंत भितरूच So let's go to James chapter 3, जेम्स चॅप्टर 3 आमी पळोवया verse number 17. तिसरो अध्याय 17 वळ I can't, for me the light is coming. But the wisdom But the wisdom that is from above that is from above is first pure, is first pure, pure, then peaceable, then peaceable, gentle, gentle, and easy to be and easy to be entreated. Entreated. 1 minute, I'll read it from here. But the wisdom that is from above, now there are two wisdoms in this particular passage. आता आमी पळयता दोन जाणवाय आसा आमकां ह्या पॅसेजान When you go from the verse 13 आता आमी 13 वळींत जेन्ना आमी वाचता to 16, 16 वळ पर्यंत it says, when you have the wisdom of this world, जेन्ना आमकां ह्या संवसाराची जाणवाय आसता just give the 16, it says, when there is wisdom which is envy and strife, there is confusion and every evil work. This one. for envy जेन्ना The राग wisdom that descends not from above is earthly, sensual and devilish. ही जाणवाय जी संवसाराची जाणवाय आसा जी वयर तावन येवना बावतान आमकां ना ती जावन आसा संवसाराची ती जावन आसा डेविलिश सैताना परी सैतानाच्या डेविलिश So we have different kinds of information and knowledge coming into our life. आनी आतां आमकां तरेतरेचे जाणवाय समजणी आमच्या जिवितान आमकां मेळटा ह्या संवसारा उदेशी But if you are taking the knowledge and the wisdom of the world, आनी आतां आमी तर ह्या संवसाराची जाणवाय आनी समजणी तर आमी घेता it is not at all heavenly, it's earthly. ही संवसाराची स्वर्गांत हांव न्हय पूण ही संवसाराची It's not the wisdom of faith, it is full of your senses. ही भावार्थाची न्हय पूण आमच्या ह्या भावनाची And it is not at all godly, it is devilish. आनी ही देवाची न्हय पूण ही सैतानाची And if a person is operating on this kind of wisdom, आनी आतां एक मनीस ह्या जाणवायेचेर तर चलता then with one another, he has envy, he has got jealousy, he has got strife. एकामेकाताय ह्या जाणवायेन तर आमी जियेता जाल्यार आमचे एकामेकाताय संबंद सारके आसना आमी रागान द्वेष करून जेलसी करून हेट्रेट करून आमी जियेता And if that is your decision, आनी हे तर आमचे निर्णय आसा then it will end up in confusion. ह्या निर्णयांत आमच्या जिवितांत सगळो गोंधळ जावंक पुरो Now Satan will use you and bring forth every evil work through you in your life and in other people's life. आनी ह्या जाणवायेन तर आमी जियेता जाल्यार सैतान आमचो असो फायदो काडूंक आसा 17. आमकां तो आमचो वापर करून आमच्या जिवितांत सगळो नाश करूंक But the wisdom that is godly, that is coming from above, पूण ही विजडम ही जाणवाय जी हांगा आमी पळयता 17th वर्स ती जावन आसा देवाची जी वयर तावन येता आमकां सर्गार तावन येता it is absolutely pure, ती जावन आसा पवित्र प्युअर जावन आसा
It is absolutely peaceful. ही शांतेची जावन आसा, It is gentle. जेंटल जावन आसा, It is easy to be entreated. आनी ही सारकी सादी आमकां It is full of mercy, आनी काकुतीन भरलेली full of good works. आनी बरी फळां, It is without partiality. आनी ही भेदभाव करिना तसली, There is no more discrimination आनी एकामेकांत हांव भेदभाव ना, and there is no hypocrisy. आनी हाच्या मध्ये हिपोक्रेसी ना, So when a person कपटपण ना. has good soil, जेन्ना आतां बरी माती आसता, he does not go into all those sensual, devilish kind of thinking. आतां जेन्ना माती बरी आसता त्या वेळार हो मनीस हे वयली विजडम जी आमी पळयल्या संवसाराची त्या भागांत हो मनीस वचना. So write down, बरेयात. James 3:17 says, जेम्स 3:17 जाकोबाचो 3रो अध्याय 17 वळ आमकां सांगता, the good soil बरी माती is a wisdom that comes from God. ही बरी माती जावन आसा आमकां जाणवाय जी देवातावन आमकां येता. It is pure, ही जावन आसा प्युअर. प्युअर इज कोंकणी एक्झॅक्ट वर्ड, शीतळ, नितळ, शुद्ध, प्युअर, शुद्ध वा नितळ. it is peaceful, ही शांतीची, gentle, जेंटल, komal, सौम्य स्वभावाची, and full of patience, स्क्रिप्चर तुम्ही बरोवन, full of patience, पेशन्साची, धैर्याची, बऱ्या करण्याचे फळ दितली, आणि पक्षपात आणि कपाटीपण नातलेली. that is the good soil. तितून आसा जेम्स 3:17 ती जावन आसा बरी माती. This kind of wisdom ह्या तरेची ही जाणवाय is a balanced mixture, ही जाणवाय is जावन a आसा balanced mixture आमकां बॅलन्स मिक्सचर of qualities like grace and truth. ही बॅलन्स मिक्सचर जावन आसा एक क्वालिटी जी कृपा आणि सत्ताची. Praise God. So every time you hear the word grace, remember, grace is not your power. आता जितले पावटीन तुम्ही जेन्ना कृपा हे उतर आयकता, ही कृपा जावन आसा आमची सकत न्हय, It is God's power, ही देवाची सकत आमच्या भितर, which God is giving us to use. ही देवान आमकां दिल्या आमच्या जिवितान आमी ताचो वापर करूंक. It is not because we are worthy of it, हे आमकां फावो. आमकां फावो म्हण अशें आमकां देवान फावो म्हण दिवना, but it is मेळुना, because of His love. तेज्या मोगा लागून आमकां ही कृपा फावो जाल्या. And grace comes, आनी कृपा येता, faith comes, भावार्थ येता, joy comes, संतोष येता, आनंद येता, peace comes, शांती येता, everything from God comes सगळे देवातावन येता ते जे येता through the knowledge of God. हे देवाच्या उतराचे समजणे प्रमाणे, नॉलेज समजणे प्रमाणे, Comes गिन्याना through- प्रमाणे आमकां येता, Comes through Jesus Christ. आनी ही येता आमकां जेजू क्रिस्ता उदेशी. So when all this comes, जेन्ना हे सगळे आमकां येता, you respond to it in action. आमी ताका रिस्पॉन्ड दिता आमच्या करण्या उदेशी. That balance makes your soil a good soil. वो बॅलन्स जो आसा तो आमचे माती बरी माती करता. So write down, बरेयात. wisdom जाणवाय is the balanced mixture जाणवाय जावन आसा आमकां बॅलन्स्ड मिक्सचर. Wisdom is the balanced mixture. Underline that, the ability to hold truth with love. The ability एबिलिटी to hold truth with love. मोगान आमकां हें सत घट धरूंक आमकां पदवी या सकत दिता. That means ताचो अर्थ allowing the heart to be deeply rooted, आमी परवानगी दिवंक जाय ह्या सताक, आमच्या गुंडायेक, आमच्या काळजान गुंडायेक वसूंक ह्या सताक. allowing the heart to be deeply rooted
आमच्या काळजाक आमी तयार करूंक हे गुंडायक रिगूंक हें उतर yet pliable to Spirit's leading. When the Holy Spirit says something, you are not arrogant, but you are ready to submit to what the Word of God says, what the Spirit of God says, and agree with the Spirit of God. हाचो अर्थ असो जावन आसा जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां काले सांगून आसा देवा उतरा प्रमाणे आमी आतां ना म्हणिना पूण आमी तयार जाता तें आमकां समर्पण करूंक ताच्या सांगण्याक ताच्या उद्देशाक ताच्या संदेशाक आमी समर्पण करूंक आमी तयार जाता. The next point is the good soil needs good drainage system. ह्या बरे मातयेक आमकां बरी ड्रेनेज सिस्टम जे जिरोवणेची वाट यस ड्रेनेज Drainage is, everything that is unclean should go out. ड्रेन्स सो हे बरी माती जावन आसा आमी अशी समजुया ताका एक बरी वाट तयार आसूंक जाय ड्रेनेजाक जे भायर घालूंक भायर वचूंची वाट Praise God. आसची. Praise God. So a good soil बरी माती needs confession and repentance. बरे मातयेक जाय उच्चारणे. Confession is not that. Confessing your sins and repenting. पश्चाताप आणि तुझे कुमसार. Now, as I told you, the same plants were giving big roses. Let's say I filled a level of water that all the roots are dipped in that water. आता तुम्ही पळयलात ही सगळी मुळां जी तुमकां मुळाचें हांवें तुका उदाहरण दिलां म्हणटा ती सगळी मुळां तर उदकान आसा जाल्यार Money plant will grow. मनी प्लांट You put it ग्रो in जाता. but if you put other plants and the water is clogged, the plant will start dying. आता आमी ते मनी प्लांट पळयलां ते आमी उदकान घालून दवरतात दुसरें झाड आमी जेन्ना उदकान घालून तशें बंद दवरलें आनी ड्रेनेज ना जाल्यार तें झाड मरूंक लागता Because it needs to breathe. कित्याक त्या मुळांक उस्कार घेवंक स्पेस जाय. In the same way, you are studying the Word of God. आता जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकून आसा You are renewing your mind. आमी आमचें मन रिन्यू करून आसा But if there is नुसरणी no confession and repentance, आनी आतां तर आमची उच्चारणी ना आमचे कसले वायट करण्याची उच्चारणी ना उलयना आमी आनी रिपेंट जायना then the roots will surely die. जाल्यार आमची ही मुळां मरूंक वसूंक आसा. So, for a good soil, सो हे बरे मातयेक this process is a must. वो प्रोसेस हे कार्य भोव गरजेचें. Confession उच्चारणी आमच्या वायट and करण्याची repentance. आनी आमचें मन बदलण्याची. So, write down. बरेयात. The ability to let water pass. ही सकत The ability to let water pass. ही सकत आमकां हें उदक भायर वसूंक The ability to let water pass without pooling prevents the root from death. आमकां सकत हें उदक भायर घालूंक उदक भायर ओडी नासतना अशें उदक भायर वसूंक हो सिस्टम हें सांबाळ करून आसा मुळाचो And also provides oxygen. आनी हाका हें ऑक्सिजनय प्रोवायड करता. So somebody will say, but I thought the plants need carbon dioxide. The plant's leaves need carbon dioxide, but the plant needs oxygen for the root. सो आतां आमी शिकून आसा पयलीं तावन की झाडाक कार्बन डायऑक्सायड जाय म्हण पूण आतां आमी समजुया झाडाच्या पानांक कार्बन डायऑक्सायड जाय पूण मुळाक ऑक्सिजनूच जाय. So when it gets carbon dioxide in sunlight, it converts that into energy for the plant. आतां जेन्ना हें कार्बन डायऑक्सायड जें घेता तें एनर्जी झाडाक एनर्जी ती टर्न करता एनर्जी टर्न करता. But the roots need air. पूण ह्या मुळाक सदांच वारें जाय. If you only lock the water, the plant will die. If you try in your house a healthy plant, okay, water it, and where the hole is that, cover it, put cement or anything, and keep the water all the time wet. Means you can see the water in that pot.
Just what happens, just see the healthy plant in 10-15 days will start drying up and it will ultimately die because it needs oxygen. In the same way, in our life, we need air and we also need the drainage. So whatever mistakes we have done, we go to the Lord, confess and ask God to forgive. And not only that, go ahead and check for more and more repentance. And when you repent, confess, get your correction done, and now with the word of God, live in the good soil. आता जे परी आमी उदाहरण पळयलां ह्या झाडाचे कितले It's बरें interesting, no? कितले बरें झाड आसूनी ह्या झाडाच्या मुळाक पाळाक ऑक्सिजन जाय. आतां तुमी पळया, तुमी एक वाज घेवन एक झाड लायलें आनी ताचें उदक भायर वचूंचें वाट तुमी बंद केलें, फूल पॅक केलें जाल्यार ह्या मुळाक ऑक्सिजन मेळना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी घरा वचून तुमी एक्सपेरिमेंट करून पळया म्हणटात. 15 दिसां भितर कितलें बरें हेल्दी प्लांट पर्यंत मरून वतले. तशेंच आमच्या लायफान तर आमकां रिपेंटन्स ना, कन्फेशन ना, उचारणी ना आमच्या वायट करणेचें, तर आमी कुमसार जायना, उचारणी आमच्या तोंडांतल्यान आमी करिना आनी आमचें मन बदलिना. आमचें लायफ त्याच झाडा परी सुकूंक लागता, बावूंक लागता. So write down, when we study the word of God, जेन्ना आमी देवाचें उतर शिंकता, the spiritual process, हो आत्मीक प्रोसेस, the spiritual process of allowing the Holy Spirit, to convict us of sin, helps us to flush out वो आत्मीक प्रोसेस जो आसा वो पवित्र आत्म्यांक परवानगी दिता आमकां कन्विक्ट करूंक आमच्या वायट करणेचो to flush out sin आनी भायर घालूंक तें पातक, which suffocates spiritual life. जें पातक आमच्या आत्मीक वाड जावंक आमकां सफोकेट करता, वो फुगासांव करता. Unconfessed sin, जें पातक उच्चारी नासलेलें पातक, unconfessed sin is like waterlogging. हें आमचें पातक आमी उच्चारी नासलेलें हे करणी अशी जावन आसा जे एक उदकाक आडोवन दवरता. In bracket you can write about Zacchaeus when he confessed. उदाहरण आमी जाकेयोसाचें घेवया, ब्रॅकेटान बरोवया. जाकेयोस, Unconfessed sin उच्चारणी करूंक नासलेले आमचे वायट करणी वा पातक clogs the heart आमचे काळीज चोकअप करता, क्लॉग करता and suffocates spiritual roots. आनी आमचे आत्मीक पाळां सफोकेट करता. Good spiritual drainage बरी आत्मीक ड्रेनेज is the ongoing process of practice. हे सदांकालची practice हे स्पिरिच्युअल ड्रेनेज म्हणल्यार आमचे सदांकाल चालू उरता तसली प्रॅक्टीस, सदांकालची प्रॅक्टीस of confession and repentance, सदांकालची आमची प्रॅक्टीस आमचे वायट करणी या पातक उच्चारण्याची and repentance, आनी पश्चातापाची, allowing the living water. परवानगी दिता हे जीव हें उदक आमच्या जिवितान. John 7:38. John 7:38. कोंकणीन काडा की तुमी. जॉन 7:38. He that believes on me, as the scripture says, out of his belly shall flow rivers of living water. जो कोण म्हजेर पातयेता, देवाचें उतर अशें सांगता, ताच्या भितरल्यान आउट ऑफ हिज बेली, ताच्या अंतस्करणांतल्यान जिविताच्यो झरी फुट्टल्यो ओ व्हांवतल्यो.
Now when he said believe, उमाळटल्यो. when he says believe, आतां तो हे बिलीव म्हणटा पळय सत मानप, it means when I listen to the teaching, आतां हाचो अर्थ असो समजुया जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकतां, it is like looking into the spiritual mirror आमी अशें म्हणल्यार हाचो अर्थ जावन आसा आमी आत्मीक आरसो घेवन पळयता, that challenges us to make the correction. जो आमकां एक चॅलेंज करून आसा आमचे आत्मीक आमच्या जिवितान करेक्शन करूंक, And that correction is not by your power but by the power of the Holy Spirit. आनी हें करेक्शन जावन आसा आमच्या सकतान न्हय पूण हें करेक्शन पवित्र आत्म्याच्या सकतान, And you repent. आनी आमी पश्चाताप करून मन बदलता, And चिंता बदलता. if this happens all the time in all areas of our life, आनी हें अशें हर एक वेळार जाता आमच्या सगळ्या जिविताच्या भागांत, now out of you shall flow rivers of living आनी water. आतां हें अशें घडूंक लागल्या उपरांत आमच्या अंतस्करणांतल्यान आमच्या भितरल्यान जिविताच्यो झरी व्हांवूंक लागता. It will flow out of your belly shall flow rivers of living water means when you open your mouth and you start speaking, हाचो अर्थ that word will have the anointing that will destroy the works of the devil in other people's life and they will be set free from all captivity. आतां आमच्या जिवितांतल्यान ह्यो आमच्या अंतस्करणांतल्यान ह्यो झरी फुटप म्हणल्यार जेन्ना तूं तुजें तोंड उक्तें करून जेन्ना तूं देवाचें उतर उलोवंक लागता, देवाचो अभिशेक त्या उतरांतल्यान भायर सरून तुज्या सामकार जो मनीस आसा ताच्या जिवितान जेन्ना तूं तें उतर उलयता ताच्या जिवितान जो सैतान ताच्या जिवितान नाश करूंक आसा त्या वायट करणेचो सैतानाचो नाश जाता आनी सुटका फावो जाता त्या मनशाच्या जिवितान. Now the voice that comes out of your mouth is not your own. That voice is the voice of the Holy Spirit. आतां जो आवाज तुज्या भितरल्यान तुजो ताळो जो उलोवंक आसा तुजें उतर तुज्या भितरल्यान येवंक आसा ह्या वेळार तें उतर जावन आसा पवित्र आत्म्याचें उतर. Praise God. प्रेज गॉड. Shall we stop here? Because there's so much more. आनीक जायतें आसा. And what I'm planning to do is, after we go, I can continue this on Zoom and take every day for 1 or 2 hours on Zoom with somebody with English and Konkani and do it nicely till New Year. सो हो टॉपीक आमचो हो टॉपीक बरो व्हडलो जावन आसा. सो आतां हांव पापा म्हणटा हांगा स्टॉप करून झुमाचेर हांव एवरी डे 2 ते 3 वरां हांव सेशन काण घेवंक आसा आनी न्यू इयर येवच्या पयलें आमी हो टॉपीक बरें करून शिकूया. Did it help you in any way? हें तुमकां खंयच्याय तुमच्या भागान तुमकां जो आदार जाला? Praise God. प्रेज गॉड. Father, we thank you. सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता. And thank you for giving me such a big strength, Lord, that we started from morning. सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता. सकाळीं तावन हांवें हें सुरू केलां तुजें उतर शिकोवंक तें आतां पर्यंत तुवें म्हाका सकत दिल्या म्हूण तुका आर्गां दिता. I remember the first day that I could not stand, म्हाका उगडास आयलें पयल्याच दिसा हांव आयिल्लो त्या दिसा म्हाज्यान उबें रावंक जायनासलें. but today you gave me so much of strength to stand and share the good news. पूण आयज हांव पळयतां आयज तुवें म्हाका इतली सकत दिल्या उबें रावन तुजें सत ही बरी खबर परगट करूंक. Thank you, Father, for all the truths. तुका आर्गां दिता बापा हे सगळें तुज्या सता पसत. We all have received your truth. आमी सगळ्यांनी तुजें सत स्विकार केला. And as you said now, आनी आतां तुवें जे भाशेन म्हणलां for the good soil, बरे मातयेक the drainage system is a must. ही ड्रेनेजाचो जो सिस्टम आसा तो गरजेचो आसा म्हूण. That confessing and repenting of our sins जे जावन आसा आमचे वायटाचे पातकाचे उच्चारणी Is आनी the- आमचें मन बदलूंक is a must for rivers of living water to flow out of our belly. हें खूब गरजेचें. जरी पूण आमच्या काळजांतल्यान आमच्या भितरल्यान ह्यो झरी जिविताच्यो झरी व्हांवूंक जाय जाल्यार We thank you, Father, for this. आमी तुका आर्गां दिता बापा. And all these days you made this preaching absolutely easy to understand. आनी हे सगळ्या दिसा तुवें हें शिकोवप आमकां सारकें सादें सोंपें करून शिकयलां म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. Thank you for all my brothers and sisters who are working behind the scene आनी to सगळ्या make all things possible for this retreat. आनी सगळ्या भाव भयणां पासत आर्गां दिता आनी थँक्यू म्हणटा जे फाटल्यान जे मुखार येवना पूण फाटीं रावन सगळें दुसरें काम करून आसा दर एका भागांत आसा. Thank you for the owners of this place who have been giving us to use this place for your kingdom. आर्गां दिता बापा हे धनी ह्या सुवातेच्या धनी पासत जो दर एक म्हयन्याक आमकां ही सुवात दिवन आसा तुजें उतर परगट करूंक. As Peter gave his boat and his boat was full of fishes, ज्या परी सिमोन पेद्रून आपली बोट दिली देवाचें उतर परगटूंक आनी ताजी आख्खी बोट मासलेन भरली म्हूण. so also, Lord, let your abundant blessing overflow in this household and generation.
आणि तशेंच जे कार्य आमी पिटर पेद्रूच्या जिवितान पळयलां तशेंच आमी सत म्हणटा आनी मागता आनी सत म्हणटा ह्याय धनयाच्या जिवितान अशेंच बेसांवां येवन ताचें घर आनी फुडलो येता तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन you, हेजें Lord. फळ खाता म्हूण तुका अर्गां दिता. Thank you for all these lovely people who have come here, and we could see the hunger and thirst that they did not want to go home but to stay back and listen and apply that word in their life. बाबा तुका अर्गां दिता ह्या तुज्या सगळ्या भुरग्यां पासत जी हांगासर एकठांय जाल्यां तुजें उतर आयकूंक व्हडा काळ जावन तांणी तयार जालीं ती देवाचें उतर आयकूंक आनी ती तयार आसा हर टायम बसून हांगा हें आयकूंक म्हूण तुका अर्गां दिता. I pray, Lord, that each one will go into this teaching again and again and again and again and learn from the Holy Spirit the deeper truths. आनी हांव मागता बाबा ती आतां पाटी घरा वचून हे सताचे नोट्स काडून ते परत्यान 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 त्या सतान वाडोवन आनी चोडोवन शिकोवन त्या सतान आनीक वाडटा म्हूण. And I thank you also for those who will share this thing with others so that their others' lives are changed. आनी हांव मागता बाबा ती वचून हेंच टिचींग हें लिंक दुसऱ्यांकूय शेअर करून दुसऱ्यांच्या लायफान आशिर्वादीक जावंक हें कार्य ती करता म्हूण तुका हांव अर्गां दिता. And I thank you, Lord, that all praise, glory and honor is yours and yours alone for all these wonderful things that you're doing. आनी तुका अर्गां दिता बाबा जे तुजें वर्तें काम तूं करताय सगळी अर्गां तुका वाखाणी तुका सगळी महिमा तुज्याच नांवाक बाबा. That this Christmas will be entirely different. कित्याक जावन दी हो ह्या वर्साचो क्रिसमस आमचो सारको That each डिफरंट. one's heart will become the pure, good soil, bringing in the harvest of 30, 60 and 100. हो क्रिसमस आमचो असो जावं दी ह्या वर्साचो की आमचे काळीज बदलून दी ते बरे मातयेन की आमी पीक घेवन येता 30 फोल्ड 60 फोल्ड आनी 100 फोल्डान म्हूण. Thank you and praise you for this. अर्गां दिता आनी तुका वखणटा बापा ह्या सता In पासून Jesus' name. जेजूच्या नांवान आमी मागणें करता. Thank you very Amen. much. God Thank you, bless you Jesus. all. And a very, very happy Christmas to you. And a very happy New Year. And we'll